लोक सदांच म्हणटात राजकारण्यांक खंय माळणा भशेन दोन तोंडां असतात। तेची ही जिती जिवी देख। घनकौर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोचे मिशन आख्खे गोंय उक्ताडार संडास करपापासून मुक्त करपाचे। तेका लागून त्याच्या कळंगूट मतदारसंघातल्या सगळ्या गोंयकारांक फुकट संडास बांदून दिवपाची मोख ताणें दवरल्या। मात फकत गोंयकारांक, ताच्या मतदारसंघात काम करपी आनी भाड्याच्या घरांनी रावपी भायल्यान येयलेल्या लोकांक न्हू। हे पळयात। 17 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो वाडदीस आसलेलो। मायकल लोबोन तो आपल्या मतदारसंघात स्वच्छ भारत दीस म्हूण मनयलो। वांगडा दयानंद सोपटे घेवन केक लेगीत कापलो। थिंगा तेणे गरीब लोकांक फुकट संडास आनी घाण साठोवपाच्यो टांक्यो बांदून दिवपाचें उतर दिलें। आनी दुसऱ्याच दिसा तो गेलो कानोळेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत। जळारांक लागून जावपी मलेरिया वा डेंगी सारखे दुयेंसांचेर उपाय करपाचें काम कशें चलता तें पळोवंक। थिंगा तेणे गोंयकार भायल्या कामगारांक भाड्यानी घरां दितात पूण संडास मात दिना म्हूण घरमालकांक दोश दिलो। आनी घरमालकांनी तांकां संडास बांदून दिले नात जाल्यार तेंची भाड्याची घरां मोडपाची शिटकावणी दिली। स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया तितून तेणे आता ओपन डेफिकेशन फ्री अशें म्हणून सगळे स्टेटांक सांगला की तुम्ही टॉयलेट बांदा, वी विल ऑल्सो सपोर्ट यू। ते आमी स्टार्ट केल्ले आहा। Especially in this coastal belt where there is a lot of population of migrants staying and they keep the water filled up for 7 days also. हांव त्याच्या बड्डेच्या निमित्तान हिंगासर डिक्लेअर करूंक सोदता की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर तर कोणाचे टॉयलेट्स उरल्या बांदपाचे, चुकून उरले आसतले कित्याक वी हॅव बिल्ड मोर दॅन 300 सुमार टॉयलेट बांदले आमी रायट फ्रॉम पार्रा टील शिंकेरीम। सो तर अहे कोणाचे उरल्या जाल्यार तुमी नांवां दिवची। विदीन 2 or 3 months वी वील कंप्लीट इट। बरो सेप्टीक सोकपीट सगळे सारखे सेरा कमोड बीन घालून। कित्याक आमी पळयला की कोस्टल बेल्टाक सावंतवाडो जावं, खोबरावाडो जावं, आगारवाडो जावं, हिंगासर आमचे लोकल लोक टू गेट सम रेगुलर इनकम दे हॅव बिल्ड सम शेड्स एंड गिवन ऑन रेंट। जेन्ना तांकां गव्हर्मेंट सपोर्ट करता, पंचायत सपोर्ट करता, बट एट द सेम टायम दे नीड टू टेक केअर ऑफ दॅट दे गिव बेजीक एम्युनिटीज। आमी तुका स्वच्छ टॉयलेट हो बांदून दितले जो तर उरला जाल्यार कोणाक, तितून कोणाचे इलेक्ट्रिफिकेशन उरला घराचे आणि वॉटर कनेक्शन उरला घराचे जाल्यार तुमी इमिडिएटली पंचायतीक कळया। We want you to make money, but not at the cost of other people. You give them the facility and keep the people inside. Facility तुम्ही दिना, तुमकां दिसता की आमकां 3000 4000 म्हयन्याक अशेंच मेळोंक जाय बेश्टी पोत्री घालून, तशें जावचें ना। You have to give them septic, soak pit and a toilet and proper tank to fill water. जो तर कोण गरीब आहा तांकां आमी फ्री करून दितले, इलेक्ट्रिफिकेशनूय फ्री, वॉटरूय फ्री, आनी त्याच बरोबर टॉयलेटूय आमी तुका 1 लाखाचो टॉयलेटूय बांदून फ्री दितले कित्याक आमी 300 सुमार बांदलेले आहा। आमी रिक्वेस्ट करता ऑल द पीपल हू हॅव गिवन दीस टायप ऑफ हाऊसेस, तुमी जो तर सुविधा सारकी करची ना, वी वील टेक नेसेसरी एक्शन। तुमी तांकां जो तर सारकी ती फॅसिलिटी दिना जाल्यार आमी ते शेडी इवन काडपाक फाटीं सरचे ना। बिकॉज इट इज अ ड्रीम ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर टू सी दॅट द पीपल ऑफ इंडिया स्टे विथ डिग्निटी। ते खंय तरी भायर वचोन म्हें करप उपकारना, ओपन डेफिकेशन करूंक उपकारना, क्लीन आमची इंडिया आसप, तेच्या खातीर तेणें जितके आमकां विजन दाखयलां आमी करून दाखयलां। घरमालकान भाड्यान रावतल्याक संडास आनी उदकाची वेवस्था करपाक जाय हें खरें, पूण गरिबांक संडास बांदून दितले पूण भायल्यान आयिल्ल्या गरीब कामगारांक मात दिवचे नात। हें कशें कितें? आनी तशें जाल्यार उक्ताडार संडास करपा पासून गोंय कशें कितें मुक्त जातलें? कळंगुटेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार।